कर नमान बरे कृपण भरलेले समतुजेर सांगाता श्री आमी तर तूं सदैव आणि सदीम पॉलच्या कुशीत जेंजेजो आणि देवाचो पोतू मणी चलो नमान बरे कृपण भरलेले समतुजेर सांगाता श्री आमी तर तूं सदैव आणि सदीम पॉलच्या कुशीत जेंजेजो भगवंती देवाचे मे अमापाचो विनंती कर मागिया येसुमिया बुडव्यान बरी गोपावर दिल्लेवरी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशा पोन घेतल्या आमी जाण जाल्या त्याच्या कष्टा आणि कुर्सावरी जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावोसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हणून मागता तास क्रिस्त आमच्या समय मरी पात आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा केल्या बुड्या म्हज्या रखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिला तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख संभाळ चलय आमेन सत्नासो इशू दी तांकां येसुम्या निरंतर म्हाका तांचेर पंगोदी समदने आत्मशेव घेवन दिता आमेन बरी एक समर्पण म्हजे रणी म्हजे मे म्हाका सगळोच तुका दिता आनी म्हजें भक्तीपण तुजें तें दाखोवच्या आयच्या दिसा तुका समर्पिता म्हजे दोळे म्हजें कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांय दवरी नासतना देखून हे मोगाळ मे हांव तुजो जाल्लेवरी राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी तास आनी वस्तू म्हळ्ळे बरी एक आमच्या बापा तीन नमान बरे भेटया पाप साहेबाच्या बऱ्या भलायके बसून सर इरेदा बसून तशेंच सर बीस ह्या जागा बसून दर बहिणीच्या सर तेसा बसून तशेंच पिरगज कुटुंबांत बैल्या गांवांत आशिल्ल्या कुटुंबाच्या सर सन्या बसून मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं नमान बरे कृपण भरलेले समतुजेर सांगाता श्री आमी तर तूं सदैव आणि सदीम पॉलच्या कुशीत जेंजेजो नमान बरे कृपण भरलेले समतुजेर सांगाता श्री आमी तर तूं सदैव आणि सदीम पॉलच्या कुशीत जेंजेजो नमान बरे कृपण भरलेले समतुजेर सांगाता श्री आमी तर तूं सदैव आणि सदीम पॉलच्या कुशीत जेंजेजो महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या
तुझी सदांच गाता काळजांत तोंडीन वाजता मोगाच्या स्पिरितान सोम्या आमकां एकवटायता दैवीक तुझ्या बोळ्यान सोम्या जिवीत तुला बयताय दळबारांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत तोंडीन वाजता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे असो. क्रिस्त ते मोगाच्या भावाने बहिणीनो हे मिस रियल डिसोजा फेरमाई पयलो वडो आर्गा मिसां बटयता. त्याच प्रमाणे पाडू पयलो वडो तांच्या वाड्याचो दीस आचरण करच्या संदर्भी आर्गा मिसां बटयतात. त्याच प्रमाणे फ्लेवी डिसोजा देमले वडो आर्गा मिसां बटयता. मोगाच्यानो एकूटाम जावन येवकरिस्ताचे बलिदान भेटव सांगाता जमल्या. आज आमी बगेन कुटुंबाची दबजीक परब संभ्रमता. आयची देवस्तुती कुटुंब बगेनपणाची जिणेक बुन्याद मुळ्ळो संदेश दिता. आमची कुटुंबां भगवेन कुटुंबाच्या आदर्शकाल चलोवन व्हरूंक आनी सुमयांच्या मिसावान वांटेली जावं जाय असो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. हे मिसामे फावत बरे भेटोवच्याक आमची पदकां सुकी आनी अस्कत काय आतां आमी देवा मुखार मौनपणी वळखून घेवया. आमचे पदकी सेम वळखूच्याक आमी सगळे सांगता म्हणया. हांव पदकी सर्पदूतार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो जगन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदां संपार म्हणजे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदेदा देव आमची दया करूं आनी आमची पदकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमियांका क्रोध कर, सोमियांका क्रोध कर, क्रिस्ताका क्रोध कर, क्रिस्ताका क्रोध कर, सोमियांका क्रोध कर, सोमियांका क्रोध कर. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टम संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता.
आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाखणता सोमियान जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थया आज पयले फावटी जेजू सेवच्या रियल डिसोजा फर्माय पयले वडो हाच्या खातीर आमी मागोवंक उडास दवरया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा पळय कुटुंबाची देख घेवंक तुवें आमकां फावो केलें ताचे सारकी आमी कुटुंबाचे शेगूण वाडोवन आनी प्रिती मोगाचो संबंद सांबाळून सर्गी तुज्या घराच्या संतोशांत सासणाचें इनाम जोडूंक फावोशें कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सिरकाच्या पुस्तकांतले वसाप. भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय म्हूण सर्वेस्पोरान आदेश दिला आनी पुतांनी आपले आवयची हाका मानून घेवंक जाय म्हूण थारायला. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पदकांचे परपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो दिर्वे जमतेल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या काळशा भुरग्यांक उदेशी संतोष मेळटलो आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव तें आयकतलो. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब औक मेळटलें. जो सरेस्पोराक विधेय जावन चलता तो आपले आवयक संतोष भरीत करता. म्हज्या पुता तुज्या बापायचे उतर प्रायेर तसो सांबाळ कर. तो वांचता पर्यंत ताका दूख दिनाका. ताचे गिन्यान अस्कत जायत जाल्यारय तूं ताका ससणिकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी गटाय आसा म्हूण ताची बेपावरो करिनाका. कित्याक बापायक दाखयल्लो मैपास केदींच विसरून वेसोना. बगार तुज्या पदकांचें परपण दिवंक तो उपकार पडटलो. देवाचे उतर हें सौम्याक बी येतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. सौम्याक बी येतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी.
ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुझ्या हाताच्या कष्टांचे तुका खावंक मेळटले. तूं सुकेस्तानी तुझे सगळे नंदन जातेले. सोम्याक बी येता आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुझ्या घराच्या भितरल्या कुडान तुझी पतीन फुलदायक दाखवाली बरी आसतेली. तुझी भुरगीं तुझ्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या खोंबऱ्या सारकी वाजतेली. सोम्याक बी येता आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. सोम्याक बी येतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. सांपावलून कॉलेसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. देखून कणवळायेचे, दयाळायेचे, दिनपणाचे, मोवाळायेचे आनी सोंसणिकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात तें बोक्साने सोम्यान तुमकां दिलां त्या बोक्साने बरी जावं. पूण ह्या सर्व शेगुणा प्रास चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. मोग हे शेगून संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. खरे जनवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. कीर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत तावन देवाक अर्गां दिया. उतरांत जावं करण्यान जावं जें कितें तुमी करतात तें सक्कड सोम्या जेजूचे नांवी करा. ताचे मरिफात देवा बापाक अर्गां दिया. पतीनेनो, तुमच्या पतींक तुमी काळजया. सोम्याताई तुमकां तें सहजल्लें. पतीनो, तुमच्या पतीनेचो मोग करा आनी तांकां कठिनायेन चलयनाकात. भुरग्यानो, सर्व संगतींनी तुमच्या वडिलांक काळजया. हें सोम्याक खरेंच मानता. बापयानो, तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेंच चिडायनाकात आनी तीं बिजूड जावंक कारण जायनाकात. देवाचें उतर हें. Alleluia. 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 हावन्स्तो जीवो उंडो सर्गीन तावन देवलोलो जोकोन हो उंडो काता तो ससनाक जियेतलो. Alleluia. Alleluia.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. तेव्हा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. ते ज्योतिष गेल्या उपरांत सर्वेस्पराचो एक दूत झूज एक स्वप्नांत दिश्टी पडोन म्हणालो, उठ, बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच. परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यान थंयच राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करच्यार आसा. झूज तक्षण उठलो, आवय भुरग्याक घेवन राती इजिप्ता भायर सरून गेलो आनी हेरोदीच्या मरणा पर्यंत थंयच रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मरीपात सर्वेस्परान म्हणलें तें, इजिप्तांत म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो. हेरोद मरतात सर्वेस्पराचो दूत इजिप्तांत झुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडून सांगी लागलो, उठ, बाळकाकणाच्या आवयक घे आनी इस्रायलाच्या गांवा फाटीं वच. कित्याक भुरग्याचो जीव काडून सोदताले ते आतां मरण पावल्यात. झुजे उठलो आनी बाळकाकणाचे आवयक घेवन इस्रायलाच्या गांवाक फाटीं आयलो. पूण हेरोदी उपरांत ताचो पूत आर्केलाओ जुदेयाचो राय जाला म्हूण आयकून थंय वचूंक तो भियेलो. आनी एक स्वप्नांत ताका कळीत केल्ले प्रमाणे तो गलिलेया प्रांताक गेलो आनी थंय नजरेत नांवाच्या शारांत वचून रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मरीपात म्हणलें तें, ताका नजरेतगार म्हणून आपयतले. देवाचें उतर ही वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळी जाग बापानो, धार्मीक भयणीनो, भावां भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक बागेवन कुटुंबाचें बरें फेस्त हांव मागता. आमी सर्वां कुटुंबां जल्म ल्हान व्हड जाल्लीं. कुटुंब आमकां मोगाचें ईस्ट एंड वेस्ट होम इज द बेस्ट. खंय गेल्यार आमकां फाटीं वचोंक आशा खंय. आमच्या घरांत हांव आतां मूड बेळ्ळेतान आयलां. तुमी म्हाका हांगा भांगराचें शीत दिल्यार हांव रावना हांगा. कित्याक म्हळ्यार म्हाका ओडटा इंत आमचें घर तें आमकां मोगाचें. देखून आमकां घर ईस्ट एंड वेस्ट होम इज द बेस्ट म्हणचें आमकां. देखून चलयांक दाळाय म्हणचें आनी कितलें मोग केल्यार गोवाच्या घरा ओडचें आवयच्या घरांत. कित्याक म्हळ्यार थंय जल्म ल्हान व्हड जाल्लें कुळारायाचें म्हळ्यार ती स्त्रियो केदाळ्या ते मेट्यान उबे रावतात. आतांच्यो स्त्रियो कळीत ना. आतांच्यो स्त्रियो आदल्यो स्त्रियो मस्त कुळारायाचें म्हळ्यार तांकां मस्त तात्ता लाग आसुल्लो. कित्याक म्हळ्यार तें स्वाभावीक. आमी कुटुंबां ल्हान व्हड जाल्लीं हांव कुटुंब आमकां मोगाचें. देखून आयची देवस्तुती आमकां सांगता, कुटुंब तें ह्या भुमी वयलें आस्त. पापा फ्रांसीस म्हणटा, कुटुंब एक दिरवें. तें एक दिरवें आमी तें मोगान सांबाळूंक आसा म्हणून. काल पर्यंत आमी म्हणटालीं हांव, सर्गायेची वाट शेजाऱ्याच्या आंगणांतल्यान पाशार जाता म्हणून. आतां देव तिली सांगणेली बदलल्या. आतां म्हणजे सर्गावेची वाट कुटुंबांतल्यान पाशार जाता. मेल्ल्या उपरांत एक सर्ग आसा म्हणून आमकां पातयेता आमी. पूण त्या सर्गाचो अनुभव जावचो आमच्या कुटुंबांत. देखून हांवें म्हळें खंय गेल्यार आमकां आमच्या घरा कुटुंबाक या म्हूण बगता. कित्याक म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांत सर्गाचो अनुभव आमकां जाता. तें सर्ग ही करयेत या कोणी करयेत, त्या कुटुंबाच्या सान्याचें होंदोन आसा. तरी आमकां कुटुंब मोगाचें. कोलकाताच्या बागेवन तेरे जाला कोणें वचून म्हळें खंय, म्हाका संवसारांत शांती स्थापन करूंक जाय. हांवें कितें करीजे? म्हाका संवसारांत शांती स्थापन करूंक जाय. हांवें कितें करीजे? मदर तेरेजान म्हळें खंय, घरा वचू आनी बायले भुरग्यांचो मोग कर. विचारलें सवाल कितें, दिल्ली जाप कितें? म्हाका संवसारांत शांती स्थापन करूंक जाय जे हांवें कितें करीजे म्हणल्यार तिणें म्हळें घरा वचू आनी बायले भुरग्यांचो मोग कर. कनेक्शनाक शांती स्थापन जावच्या आनी घरा वचू आनी बायले भुरग्यांचो मोग कर. घरा वचू गोवाचो आनी भुरग्यांचो मोग कर. सेम तें. कित्याक म्हळ्यार शांती स्थापन करूंक पयलीं ती शांती आराम जावचें मोजेतावन कुटुंबाच्या पयल्या सांद्यातावन मोजेतावन म्हज्या गोवाक बायलेक भुरग्यांक ताचे उपरांत वाड्यातान फिरगेतान गांवाक. तिणें सांगलें सारकें. देखून पापा फ्रांसीस म्हणटालो एका गोवाच्या बायलेच्या आनी भुरग्यांच्या हातांत कुटुंब म्हणलें दिरवें दिलां. तांणी तें बरें करून बांदून हाडन देवाक तांणी महिमा दिजे. देखून आमकां दोन कुटुंबां देख दिल्यांत. एक सर्गाराचें बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें कुटुंब. तेग जण एक देव, एक देव तेग जण.
बाप म्हळ्यार पूत न्ही, पूत म्हळ्यार पवित्रत म्हण हें सगळें आमी जाणा. तें गुणांक जायना, सेपरेट करूंक जायना, विंगड करूंक जायना. कसलो एक कोटा पळय युनियन म्हणटा इंग्लिशांत. बाप पूत आनी पवित्रत्व एक विंगड करूंक जायना. आनी एक कुटुंब आसा आमकां देख संवसारांत जियोन आतां सर्गा पावलें भाग्यवान कुटुंब म्हणटा आमी. मोरयेचें, जुजेचें आनी जेजूचें त्या कुटुंबाचें फेस्त आज. आनी त्या कुटुंबा बरी आमची कुटुंबां जायचे म्हणल्यार भाग्यवान कुटुंब आमकां एक देख जावन दिलें. आमी सगळीं पयलें त्यात भाग्यवान कुटुंबाचो वांटो आसलें ओमजुरांत. भाग्यवान कुटुंबात सवळें जाता आमी जल्मल्ल्या व्हड जाल्ल्या हांव सगळीं. ओके, देखून तें कुटुंब आमकां देख, आमकां एक प्रेरण तें कित्याक तातूंत कितें भाग्यवानपण आसलें. मोरयेचें तें नितळ जिणी, निश्कळंक जिणी, विधेयपणाची जिणी. जुजेचें नितीवंतपणाची जिणी. आनी जेजूचें वडिलांक खालतेपण. मोरयेचें देवाक विधेयपण, जिणयें निश्कळपण, जुजेचें नितीवंतपण आनी जेजूचें खालतेपण. हे तिनी सांगाता घालतना तें एक सर्ग जालें. आनी कितें म्हळें पळय आयच्या वांजराच्या वाचपांत देवाच्या दुतान 2 फावटी म्हळें, जुजे उठ, खंय राताराती उठ, घे तुज्या बायलेक आनी भुरग्याक. जुजे धांव, बायल भुरगीं तें काटा पडोवन दीत म्हणून ना. वा मोरये धांव, जुजे आनी भुरगीं खंय आसूं दीत ना. जुजे तूं कुटुंबाचो वडील उठ, घे तुज्या बायलेक आनी भुरग्याक आनी वोस इजिप्ताक. उपरांत इजिप्तांत म्हळें जुजे उठ, घे तुज्या बायलेक आनी भुरग्याक वोस पाटी नाजरेताक. तशेंच केलें. देखून तें भाग्यवान कुटुंब. देवाची कुशीत तांणी पयलें पाळ्ळें. देखून तें कुटुंब भाग्यवान जालें. मोदें जेजू आसलो. जेजू नासलो जाल्यार त्या कुटुंबाक अर्थ नासलें. पळया गे, मोरये कित्याक जुजे भाग्यवान स्त्री म्हणटा आमी, जुजे कित्याक भाग्यवान व्यक्ती म्हणटा, जेजू वरवीं गे. जेजू नासलो जाल्यार देखून ताच्या कुटुंबांत केंद्र आसलो जेजू. जेजू वरवीं सगळें जालें. जेजू ताणें पयलें स्थान दिलें. देखून तें भाग्यवान कुटुंब जालें. अजून तरी त्या कुटुंबाची तिनी आतां सांगल्या तिनी लक्षणां हर एका कुटुंबां आधुनीक कुटुंबान ती आसूंकूच जाय. देखून कदेला कुटुंबाक एक 3 पांयाचें कदेल म्हणटात. आतां आमच्या घरान आसा कितें ना, पयलीं आमच्या घरा आसलें 3 पांयाची मोणी म्हणटाले आमी. इल्ली उबार मोणी. स्त्रियो मिरसां वांटूंक तांदूळ वांटूंक बसतालीं तातूंत न्ही. आतां आसा गे ती, आतां बसून वाटीन ना बसचें. ओके, देखून त्या 3 पांयाच्या मोणयेक 3 पांय आसले. एक पांय काडल्यार बसूंक जाता, जायना. कुटुंबाक 3 पांय आसात. खंयचे ते 3 पांय? एक पांय घोव आनी बायल, आनी एक पांय भुरगीं, मागीर एक पांय घोव आनी बायल, आनी एक पांय भुरगीं, आनी तिसरो पांय खंयचो? तिसरो पांय मस्त सांगूंक कळना. कित्याक म्हळ्यार मालगडी. आवय आनी बापूय आज ती नांत, मस्तकाराचे मस्तकार आनी नांती ती आसऱ्या पावल्या दोळत. 3 पांय आसचे, घोव आनी बायल, दुसरो पांय भुरगीं, तिसरो पांय मालगडी. ही 3 पांय आसल्या त्या कदेलाक, त्या कुटुंब म्हणल्या कदेलाक रूप आसा. पयलो पांय घोव आनी बायल, मोरी आनी जुजे आसल्या बरी. पापा फ्रांसीस म्हणटा घोव आनी बायल कुटुंबाक एक काळीज खंय. हस्बंड एंड वायफ आर द हार्ट ऑफ द फॅमिली. काळीज रावल्यार मनीस मरता न्ही. घोव आनी बायल ना जाल्यार कुटुंबूय मरता. देखून घोव आनी बायल कुटुंबांत एक काळीज. इंग्लिशांत सांगणें आसा, द हेल्थ ऑफ द हेड इज द हेल्थ ऑफ द बॉडी. मांडो सोमा आसल्यार न्ही कुडीक भलायकी. मांडो सोमाना जाल्यार उरलें आसून कितें फायदो. द हेल्थ ऑफ द हेड, कुटुंबाच्या वडिलांची भलायकी, कुटुंबाच्या सकयल सद्यांची भलायकी, घोव आनी बायलेची भलायकी, सगळ्या कुटुंबा भलायकी, मोरी आनी जुजेची भलायकी, नजरेंतल्या कुटुंबा भलायकी. हेल्थ ऑफ द हेड इज द हेल्थ ऑफ द एंटायर बॉडी. देखून घोव आनी बायल पयलो पांय तांणी सांगाता आसचे, तांणी सोबायन आसचे, बरें आसचे. देखून मोरयेक आनी जुजेक आमकां देख दिलां. आधुनीक संवसारांत म्हणटा घोव आनी बायलेचो संबंद बरो आसल्यार कन्नडांतले 4 सा आसचे खंय. सा म्हणलो शब्द आराम जाता. 4 च्या म्हळ्यार पिवोवची च्या न्ही. 4 सा शब्दांतून आराम तुमचे शब्द आसचे खंय. संपर्क, संवाद, संतोष, संतृप्ती. पुरा 7 आराम जाता. घोव आनी बायले मदें तें सर्ग जाय जाल्यार संपर्क, संवाद, संतोष, संतृप्ती. पयलो संपर्क. तांचे मदें केदाळ संपर्क आसचे.
आमी पळया BSNL CM काम करनाले आमी कालें करता जियो घालता नाल्यार एअरटेल घालता म्हळ्यार नेटवर्क मेळना म्हणून गोव बायलां मदें नेटवर्क मेळ्ळा आनी एका गोवाक आनी एका बायलेक हाडूंक जाता आजुनी संवसार म्हणून पुरो आनी भायर मेळटा म्हाका आनी गोव मेळटा म्हणून पूण पळोवया सभा म्हणटा एकच गोव आनी एकच बायल देखून संपर्क केदाळे गोवा बायले मदें केदाळे नेटवर्क आसजेत कष्ट येऊन दी मिसअंडरस्टँडिंग येऊन दी कितेंय येऊन दी पळया झूज एक आनी झूज मोरये मदें मिसअंडरस्टँडिंग येवं मस्त कारण आसली पूण एकाच इंडियेन आनी दिवना संपर्क आसुल्लोच दुसरें संवाद दोगांनी उलयजेत कम्युनिकेशन आसजेत देखून पाप साहेब म्हणटा कम्युनिकेशन आसा जाल्यार 3 संगती आसचे प्लीज सॉरी थँक्यू आतां आनी जागो कोर्सेला प्लीज सॉरी थँक्यू एप्रिशिएशन बरें म्हणचे इल्लें ओगळसीचें गोवान बायलेक बायलेन गोवाक हे 4 संगती आसतना संवाद केदाळे आसता ताका आनी एक कोर्सेला आतां संवाद गोवा बायले मदें मात्र न्ही गोवा आनी बायले मदें आनी भुरग्यां मदेंय संवाद आसाचे मागणें आसचे देवा कडेन मागणें संबंद आसचे देखून म्हणटात भजने इल्लद मणेयल्ली विभजने मात्र ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಉಂಟೋ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಇಲ್ಲವೋ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾತ್ರ ಭಜನೆ ಇಲ್ಲ ವಿಭಜನೆ देखून संपर्क संवाद गोवा बायले मदें मात्र न्ही गोवा बायल भुरगीं आनी देवा मदें आसचे आनी तिसरें संतोश आजकाल आमी आमच्या मोबायलार पयशे व्हरचे आनी वस्तू रिक्षार गी गुड्सार गी वस्तू टेम्प्यार हाडच्यो मोबायलार पयशे व्हरचे आनी वस्तू हाडच्यो कितल्यो वस्तू रास घाल्यार समाधान ना पळया गे वस्तू रास घालून घरांत समाधान जोडलें कोणी म्हणे आसा सांगा तुमच्या फिरगेचे तांकां खंय म्हणी वस्तू रास घाल्यो वाहनां हाडलीं तृप्ती ना न्ही गे संतोष खंय संतोष म्हणली संगत खंय वेर इज जॉय नॉट हॅपिनेस वेर इज जॉय जॉय इज इन्नर बिजनेस म्हणटा तें केदाळे काळज जावन आसचें भांगारान ना आस्तीन ना देखून सांगा अगोस्तान म्हणलें हे देवा आमची काळजां तुजे खातीर केल्यात तुजे ती पावल्या तें समाधान ना संतोष वस्तू ना मनशां तें गोवान बायले तें बायलेन गोवा तें आवय बापायनी भुरग्यां तें संतोष आसचो आनी निमाणें संतृप्ती सा आसल्यान ददोश जावचें च्या पेत आसते कालू च्याच्यो म्हणलें आमच्या मालगड्यांनी आसल्यान ददोशी जा शेजारच्या घराक गरोवक लागिल्ली स्त्री फाटी येताना रागाण फुगोवन आयिल्ली खंय गोवान विचारलें की कित्याक रागाण फुगोवन आयला हांवें जेवणां जेवल्या बरें जेवण आसलें आसलें तर गरोवक लागिल्ली तूं फाटी येताना कित्याक रागाण आयलें कित्याक बेजार जाला तुका पळय बायल म्हणटा पळय तांच्या घरा पळय तांचें बाथरूम पळय तांचें कितें आसा तांच्या बाथरुमांत क्रिकेट खेळयेत आमचें बाथरूम पळय 25 वर्सां त्या बाथरुमांत नाल्या ती आज वचून पळयतना तांच्या बाथरुमांत क्रिकेट खेळयेत आमच्या बाथरुमांत उबें रावंक जागो ना संतृप्ती वेरी संतृप्ती आसल्यान दादोशी जावचेंत संतृप्ती हे 4 च्या कोर्सीताना गोव बायले मदें भुरग्यां मदें कुटुंबां संतोश येता देखून किर्तनकार कितें म्हणटा पळया तुजी पोतीन आसतेली दाखवाली बोरी तुजी भुरगीं मेजा भोंवती पुश्टी वाडटेली कोण आसत तुजी पतीन तुजो पती तुजी पतीन तुजो पती आसतलो दाखवाली बरी ग्रेप्साच्या द्राक्षाच्या वाली बरी सगळ्यान विस्तारता तुजी भुरगीं ओलीव ताळये बरी सगळ्यां परजळटेली अर्थ कितें संतोष समाधान तृप्ती मनशा तें पळय सर्वज्ञ म्हणटा ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಮನೆಯಾಗಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನಾಗಿ ಇಚ್ಛೆನರಿವ ಸತೀರಲು ಪತೀರಲು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚೆಂದ तुजो गोव तेग भांगार तुका तुजी बायल तुका भांगार तुका स्वर्गाके किच्चू हच्चेंदा किच्चू म्हळ्यार उजो सर्गाक उजो लाय सर्ग नाका म्हाका म्हजें बायल म्हजें भुरगींत म्हाका सर्ग हें गोव बायल दुसरी पाय जावन आसा भुरगीं किर्तनकार म्हणटा भुरगीं देवाचें देणें आनी सांपळणाच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां सांगलें कुटुंबांत आवय बापाय भुरग्यां सांगाता जी येताना भुरग्यांक बेश्टेंत चिडाय नाकात तांकां रागार जावं सोडी नाकात तांकां सुखी दिवन तांकां क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे वागया देखून आजकाल भुरग्यांक जाय वेळ आवयन आनी बापायन भुरग्यां सांगता वेळ करची एकलो भुरगो म्हणटा बापाय कडेन डाडा तूं एक दीस कामां वचना जाल्यार तुका कितलो नश्ट जाता बापाय म्हणलो एक दीस कामां वचना जाल्यार म्हाका 450 रुपया पुता नश्ट जातात डाडा तूं रजा घालता फाल्यां ऑफिसाक कित्याक तुका 450 हांव दितां भुरगो म्हणटा म्हजें पॉकेट मनी आसा हांव तुका 450 रुपया दितां तूं रजा घालता फाल्यां इस्कालाक सॉरी ऑफिसाक वय घालता कितें जाता कित्याक पता फाल्यां आमी केळयां ये
वॉट डज द चायल्ड वॉन्ट? डाडा फाल्यां एक दीस ऑफिसाक रजा घाल, फाल्यां आमी खेळया ये. तो भुरगो बापायक सांगता खेळोंक नाचोंक उस्क्यार बसोंक आशे येता, बापायक पयशे करचे करता काम. भुरगे सांगता वेळ पुरसोत ना, खेळया गे डाडा, खेळया गे मम्मी. आज आमच्या भुरग्यांक जाय पयशे आनी ताचे जाय. आवय बापाय भुरग्यांक सांगता वेळ करसूंचे. दुसरें तिदवण. मोरी येण जेजू लागीं विचारलें, पुता तुवें अशें कित्याक केलें? पुता तुवें अशें कित्याक केलें? आज कितल्या आवय बापाय सारकें धैर्य आसा अशें कित्याक केलें म्हणून? हांव विचारना बा, म्हाका असो एकलो पुत, म्हाका अशें एकलें दू. ह्या वरी आमची मस्त भुरगीं पाठ जाल्यांत तिदवी नासतने. भुरग्यांक तिदवीचेत, भुरग्यांक तिदवीन पुता तुवें अशें कित्याक केलें? ही विचाराची जबाबदारी आवयची आनी बापायची. आनी म्हणटात भुरग्यांक 3M दिनो जोगी. 3M इंग्लिशांतल्यान 3M. फस्ट वन केलें मोबायल, दुसरें मोटार बायक, तिसरें मनी. आज आमकां पुरो गुगल पेंत. पयलीं आमकां 50 पयशांचे व्हॅल्यू कळटालें, आतां धरताले आमी 50 पयशे. आज भुरग्यांक 500 रुपये 50,000 जाल्यार हेचे कशें गुगलांत व्हॅल्यूच कळना, आमकांय कळना हाचें व्हॅल्यू. देखून भुरग्यांच्या हातांत तांणी काम कर, तांच्या पांयार उबे रावता पर्यंत तांकां 3M दिनो जो म्हणटात. आनी तिसऱ्यान भुरग्यांक देवाची भिरांत शिकोवची. आजकालच्या भुरग्यांक कितें सूख केल्यार कांय जायना, कोशेर दुखान ते इंत ना. आवयक मारल्यार बापायक मारल्यार बापायक भायर गेल्यार कांय जायना. तें फातक म्हणल्यार चिंता बत्त ना, ती भिरांत ना. असल्या संवसारांत आवय बापायनी भुरग्यांक ती देवाची भिरांत शिकोवंक आसा. कितें बरें न्ही तें शिकोवंक आसा. आनी निमाणें आवय बापायन भुरग्यांक पयलें आवय बापायन बेसांव मागजे तांच्या आवडिलां कडेन, दुसरें बेसांव दिजे, आनी तिसरें तांणी भुरग्यांक एक बेसांव जावंक शिकयचें. आनी तिसरो पांय जावन आसा मालगडी. आमच्या घरा मालगडी एक आस्त म्हणटा बापा बेनेडिक्ट. ती एक आस्त. खंयच्या घरांत मालगडी नांत गी त्या घरांत रेवणें पडत. खंयच्या घरांत मालगडी आसात गी त्या घरांत भुरग्यांक एका आयतारा दोतोन एक धान्ना जाल्यार न्ही प्लीज धाडा. एखाद्या वेळा धान्ना जाल्यार आवयन आनी बापायन मालगडी आबान आनी व्हडली मायन घरा आसचें तें एक बेसावंत. ती भुरगीं पळयतात. काल न्ही पळय एका घरा गेल्लो, तो पूत व्हडलो बिझनेसमॅन, पूत बापायचें कार्ड काडटा. कार्ड काडून बरें करना सांग येताना क्रिस्मसाचा विश करूंक गेल्लो. भुरगीं बरा पळोवन आसात. ताची एक व्हडली दोतोण जाय गी. पुतान आपल्या भुरग्यां मुखार बापायक कदेलार बसून सोबीत करून घरा कार्ड काडचें. ते सेलुना व्हरून कशें करियेत, एरोप्लेनार व्हरून सेलुना व्हरून तांकां कार्ड काडोवया, तितलीं क्रिस्त ती. तरी तो पूत बापा फादर म्हज्या बापायचें कार्ड काडचें म्हजें काम फादर. कसली एक देख. म्हाका एक सरकार आसलो तो अनुभव जालो. असलेय पूत आसात गी आतां, असलेय पूत आसात गी. पळया आमच्या घरा मालगडी आसचें, तांचे लागीं बेसांव मागचें, तें व्हरतें एक देनेंत सुवाय. पूण इतलें सर जायचें जाल्यार त्या घरांत केंद्र जाग्यार आसा जे जेजू आनी जेजू मात. रुवेल आज तुजें कुटुंब एक एक भाग्यवंत कुटुंब पळया गे. मोरये पर्यंत तुज्या मम्मी शिंदान आसा, जुजे पर्यंत त्या कुशीन डाडा आसा, आनी जेजू पर्यंत तूं मोद्दें आसाय. तूं जेजू पर्यंत सोंपताय, सोबी दिसताय देवस्थानांत. कितल्या वर्सां राखून रावलीं जेजूक येवन न्ही. तुका पयसनान मेळ्ळां, तुका कुमसार जालां, जेजू येना न्ही कुमगारांत. तुजी आशा आज संपूर्ण जाल्या. जेजू तुज्या जिणेचें केंद्र, जेजू तुजी आस्त आनी वस्त. तुका इस्कॉलान मस्त फ्रेंड्सां बरो आसात न्ही, पूण तुका इम्पॉर्टंट फ्रेंड आनी मेळूं नातलो, तो आज मेळटा. ती इस्कॉलांतलीं फ्रेंडां म्हळ्यार इस्कॉल बदलतना सोडून येतात. आनी कितें तुका फाल्यां हाडटा म्हणटा हाडनात तें. पूण एकलो फ्रेंड आसा, तो कोण गेल्यार कितें जाल्यार संवसार उलटो पलटो जाल्यार तुका सोडिना. कोण तो फ्रेंड? व्हेरी गूड, जेजू. तो जेजू तुज्या काळजांत आज येता. तो जेजू तुका साचयत. तो जेजू तुज्या मम्मी कडेन बेसांव मागोवं, तो जेजू तुज्या डाडा कडेन बेसांव मागोवं, तो जेजू ताचे पर्यंत खालतेपण जावंक शिकयता. देखून त्या जेजूक तुवें सेवंक बरी तयाराय केल्याय. तूं आज दोवेंत दिसताय, तो जेजूय दोवत्त म्हळ्यार तो पवित्र, तो भाग्यवंत, ताका सेवंक तुवें तयाराय केल्याय. आज त्या जेजूक सेव. आज सेवचो दीस मस्त अर्था बरीत भाग्यवंत कुटुंबाच्या फेस्ता दिसा तुज्या कुटुंबाक, तुज्या घरा आनी तुज्या काळजाक तो जेजू येता. त्या जेजू कडेन माग. सदांय मिसाक येवंक प्रयत्न कर. मम्मी कडेन डाडा कडेन हट्ट धर, म्हाका मिसाक आपोवन व्हरा. वा तुका जाता जाल्यार तुका घर लागीं आसा जाल्यार ये मिसाक ये. देवाचें उतर बरें कर नायक. हांव तें देवाचें उतर बरें कर प्रगट केलें, बरें करून वाचलें, व्हडांनी वाचचें बरें तुवें वाचलें. व्हेरी गूड. सदांय वाचप वाच.
कुमगार काडूंक तत्ता लागून तुका आनी कुमगार काडून गेलें तूं जेजू बरी जावन तुजें कुटुंब नजरेंतल्या बागेवन कुटुंबा बरी बरें जावं दी सो बीज जावं दी पस जोडून दी आनी तुजे भितर येवन सो जेजू तुका आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून आमी मागता तुजें कुटुंब आनी आमी सगळ्यांची कुटुंबां बागेवन जावं आमी म्हणून मागया. उबे रावन आमच्या आबावार्थाची उसाळणी आमी करया. एकाच देवा सत्मंता सर्वदार बाप सर्गा आनी पृथ्वीच्या वस्तीच्या आणि एका सम्या जेजू क्रिस्ता सत्मंता देवा सोयप्लोस पुतो चर कळादी बापातावन जन्माला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजल्लो करो देव तो देवातावन जन्माला ताका रुसोंक ना बापाच्या सैंबासो ताचे वरी सर उस्तो केल्या आम्हा मनशा पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सरकार तांतो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं ओंकार मरेची उदारी ताणें गोड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंच पेलो ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सुचले आनी ताका नेकी पेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक सेवट आसतना आनी पवित्रत्म्या सत्मानता ईश्वर आनी जीव दोतार तो बापा आनी पुता जावन नीट जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा पवो प्रवादी वरवीं तो उलयलो एकीच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापीत जाल्ली देवसभे सत्मानता पदकाच्या पुक्षण्या खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक सत्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. जेजू मरियन रिजे हांच्या पवित्र कुटुंबाची परब आज आमी आचरण करता आसतना आमचें कुटुंबां देवभ्रांतीचें आनी पेल्याच्या मोगाचें जावन जियोंक आमचें प्रार्थना उबारुया. बापा तुझ्या पुताची पवित्र सभा सोलून व्हरतल्या पापा साहेबाक गोवली बापांक ह्या साकांक आनी धार्मीक भाऊ भयणीक तुज्या स्पिरितान बलवंत कर. अशें तांणी तुज्या उतराद्वारे खरी शिकोवन आनी आत्मिकान फलादीकपणी सर कुटुंबाक दिवच्या तुजो आदार दी म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सेवेच्या मनोभावान वावरूंक आनी गरजेवंताच्या दुबळ्या लोकांच्या गरजांक सदांच पावोवंक तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सुमेस्त पिडेस्त भाऊ भयणींक बरी भलायकी मोतीक शांत समाधान लाभय तांणी सस्नेकायन तांचे कश्ट सोसून व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भगेन कुटुंबाची देख घेवन कुटुंबांतल्या सर संध्यांनी एकामेकाक सुदारसून व्हरून माया मोगान जिवंक कुटुंबांत आपापली जबाबदारी बरोवन पाळण बरी कुटुंबाची रुपीत करूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. फिरकचेन आनी वाड्यांनी सेवा पेटोवच्या संध्यांनी उदार मोनान दिवची सवा मानून घे. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांचो वावर सुफाल कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा आमच्या वाड्याच्या सर कुटुंबाक आनी कुटुंबाच्या संध्याक तुका समर्पिता. भगिवन कुटुंबाची देख घेवन सर कुटुंबाच्या संध्यांनी कुटुंबांत तशें वाड्यान एकामेकाक भाव बांदवपणाची स्पिरितान एकवटान माया मोगान जियेशे तुजी कृपेची बेसावा वत म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजाबावरी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्व आनी आमचे जिणयेंत तुज्या उतराक पयलो जागो दिवन जिवंक आनी एवकारिस्ताचो मोग उतरा करणेन दाखोवंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर पदवीधरा देवा आमच्या भू मगाळ बापा आयच्या दिसा आमी उबारलेली ही आमची प्रार्थना तूं दयेन मानून घे. भगेन कुटुंबाची परब आमी आचरण करच्या संदर्भी ह्या कुटुंबांत हांव क्रिस्ती जिविताक आनी समुदायाक बरी आस्वादां मेळच्याक तूं आमकां राखण सांबाळ. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मारेफात. आमेन.
तुवें दिल्ली सगळी देणी कल्पेपोनी मानून घेता पेले सेवेत आमची जिणे उदारपणे समर्पिता घे बापा होऊन डोवाय आम्ही तुका आज पेटोवचो क्रिस्ता कुडी बदलून दये जावं तो आमकां चडवून दिवचो तुझ्या पुतान आमचे पासून भेटून दिला ताकाच खुर्साद भेटूंक आमकांच पेल्या पासून मागता दये तुजो आदार घे बापा होऊन डोवाय आम्ही तुका आज पेटोवचो क्रिस्ता कुडी बदलून दये जावं तो आमकां चडवून दिवचो तुवें दिल्ली सगळी देणी कल्पेपोनी मानून घेता पेले सेवेत आमची जिणी उदारपणी समर्पिता घे बापा होऊन डोवाय आम्ही तुका आज पेटोवचो क्रिस्ता कुडी बदलून दये जावं तो आमकां चडवून दिवचो मुखाच्या भावाने बेगिनो हे आमचें बलिदान सर पदुदरा बापाक मानताचो जालें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या पवित्र बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या शक्य पवित्र देवाक सर्वस्फूर्त मानून घे भोव मोगाळ बापा आमी तुका हो फरीक फणसा यज्ञ समर्पितां आनी देवाच्या आंकार मरयेच्या आनी बागेवांत झुजेच्या विनवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतेंत थीर दवर म्हूण कळतेपणी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरांनी ससनाच्या देवा सोर खळी आनी सोरती आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवं आमची काळजां देखून देवदूतांनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती
तुझे महिमेचे कीर्तन निरंतरी आमी गायता. दरबारांचो सर्वेस तू सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या दडोवन ही देणी तूं पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोंसोंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काळस घेतली. तुका ताणें दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बवड तसो घुट परगटुया. तुझ्या कुर्साहानी पुनर्जीवन पोनावर तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सरवंदारा आमची सडवण कर. जय क्रिस्ता जय जय. बापा जेजूच्या मोरणासानी जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवितल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पळा अख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पोवी सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवान बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे जकी वर्गा बडा भर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत म्हाका मळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकुवारी मरी देवाची माये संगाती सांजुजो तुजो पती भगेवन दमदुता आनी सरकाळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगातांत तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या समियाच्या आज्ञा मना धरून ताणें आमकां शिकयलेलें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकयल्ल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तळ्यान पडोवंक दिनाका. पूर्ण मेळटले आमकां निवार.
सरस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार आनी दया करून ह्या जिवितान संस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुम्यान जेजो क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नात्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार दयेन सोर पत्कांत सुटय आनी सोर आकांतांतलें वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्यान जेजो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवडतेचे दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सव्या आसो. माया मोगोसो गुर्त जावन एकामेका शांती दिव्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमजेजो क्रिस्त मोरी आनी जुजेच्या कुटुंबान जल्मोन संवसाराक मिसा हातीन धरिल्लो. ह्या ताच्या जेवणाक आपयल्लीं आमी सुभागी. सुम्या तुमचे भितरूनचे म्हाका पवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मुझे आशीव नसा काळीस मुझे लालीव नसा. येशू सेवचाक तुका ये बेगीन मुक्तामय येण्यान तुझ्या. काळीस मुझे आशीव नसा काळीस मुझे लालीव नसा. येशू सेवचाक तुका ये बेगीन मुक्तामय येण्यान तुझ्या. तू बरो गवळी हांव तुजी शेळी हर एक घडी राखता. तनबुके वेळी बुकसून पदकां मेळ्ळी सरव दिवून पोसता. काळख्या अंकारा साहून येता संसारी पळयणारे बरोबर सोमसो साता. ये बेगी हांव मोग तुजो करता. काळीस मुझे आशीव नसा काळीस मुझे लालीव
Jesu semchak tuka Yebegi muktamay yenyan tuja Kurtuji sevu mok tuzo bogu Kalis gaita gaya Sergicha kanan Daibik tuja denya Jivan zala pavan Undo sabun yita Atmyan bidar karta Maka dita Mukmuji tu tamboy ka Paurung koso Haung tuzo upkar karis mujhe Ashiv nasa Karis mujhe Lalev nasa Ye Jesu Semchak tuka Yebegi muktamay yenyan tuja Karis mujhe Ashiv nasa Karis mujhe Lalev nasa Ye Jesu Semchak tuka Yebegi muktamay yenyan tuja आता मौन पौर्णिमा घ्या प्रार्थया भोखन वळ्या बापाया सर्गींच्या जेवणावरी तूं आमकां नवी गठाय दिताय भगेवन कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी कश्ट संपल्या उपरांत ससना तुजो संगार जोडूंक आमकां फावो कर त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे असो सर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन. वसनयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ओडुपकार दया करून एक कडेन प्रेमी बसया आयच्या मिसाची लितुर्जी चलोवन वेल्ल्या पडू पयल्या वाड्याकारांक देव बरो करूं तांच्या वाड्याचो दीस तीं आज आचरण करतात तांकां अभिनंदन येवच्या आयताराची लितुर्जी चलोवन व्हरूंक आपबेट्टू वाड्याकारांक जावन आसा गेल्या आयतारा मिसा वेळार जमा जाल्ली काणीक 6,718 रुपया तुमकां देव बरें करूं येवच्या बुधवारा 30 आनी 31 तारीखेर वर्साचो क्रियेचो दीस त्या दिसा संजे 7 वरार सक्रामेंताचें आराधना सवें देवाक अर्गां दिवचें आनी उपरांत सांबरामिके मीस भेटोवचें जावन आसा ह्या वेळार मिसा उपरांत एक मोठे कार्यक्रम हांगासर कातोली सभा मांडून हाडटा
लकी गेम वड्यावर डान्स कॉम्पिटिशनां आनी लास्ट कॅम्प फायर आनी उपरांत सकाळांकी जेवण. ह्या खोड्यां गर्दनसो गोठो स्पर्धो आनी नेकेद्रसो स्पर्धो आसा केल्लो आनी हाची वरवणी शुक्रार दिसा 26 तारखेर सकाळीं सोलोन वेल्या. वरवणी करूंक सिस्टर प्रेमा बेंदूर तावन आयिल्ली, तिका आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ताच्या सांगाता जबाबदारी येयल्ल्या उपाध्यक्ष क्लारा आनी वलेरियन सोल्डाना हांकांय देव बरें करूं. हांची प्रायजां नव्या वर्सा दिसा आमी दितल्या. डिसेंबरच्या 25 तारखेर क्रिसमसाच्या संदर्भी नतरांची सांज आयशम संदांनी मांडून हाडिल्ली, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच कार्यक्रम भाग घेतल्या सर्वांक देव बरें करूं. आमच्या फिरगेजीची श्रीमती क्लारा पिंटो स्त्री संघटन संध्या स्त्री संघटन सिटी वारेड्याची अध्यक्षीण जावन विंचोवन आयल्या, तिका अभिनंदन आनी तिका आमी बरें मागता. आज वाड्याचे जमती पाडू पयलो वडो जमत स्टॅनी डिमेल्लोच्या घरा सांजेर 4 वरार. क्रिसमसाच्या दिसा राती मिसा उपरांत पटाकी आनी दारू आशिल्ले श्री अनिल डिसोजा देंबाले वडो हाणें स्पॉन्सर करून ताणें हें कार्यक्रम केला, ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. सत्यकल फार्म हावस हाका आयिल्लें दान ह्या परी आसा. विल्सन गोन्सावलीस फातिमा वडो बेंजना पदाव 8,000 रुपये. रोनाल्ड आनी विल्मा डिसोजा फेर्माय पयलो वडो तांच्या भुरग्याच्या दिवेच्या रियोलाच्या पयल्या कुंभाराच्या उडासाक 25,000 रुपये. सत्यकाल हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. सत्यकाल फार्म हावसाक दान दिल्ल्यांची नांवां मार्बल फातराचेर कांतावन घालतले. फार्म हावसाचें लोन सुमार 2 लाख रुपये बाकी आसा, देखून उदार मनान दान दिवंक आमी विनंती करता. येवच्या येतारा जानेवारीच्या 4 तारखेक देशी दिसा एवकरिस्त पुरशाम आसतलो. दनपरां उपरांत 3:30 वरार मिला इगर्जेंत संभ्रमीक मिसाचें बलिदान, उपरांत कॅथेड्राल इगर्जेंत एवकरिस्त पुरशाम आसतलो. ह्या एवकरिस्त पुरशामाक आमच्या फ्रीज जावन 20 जाणां वॉलंटियरांक रावोंक आसा, देखून वॉलंटियर रावोंक कशी वरतल्यांनी बॅजां उपाध्यक्षतान घेवची. सर्वांनी एवकरिस्त पुरशाक भाग घेवंक वताय असो उलो. नवी गोळीक मंडळी हाच्या सर संध्यांनी 30 आनी 31 तारीख डिसेंबराची लास्ट तारीख संजेच्या मिसा वेळार मिसाच्या अग्रेक हांगासर हजर आशिल्ले 1000 आसचेंतांनी सगळ्यांनी आनी त्या दिसा प्रमाण वचन आसतलें. नव्या गोळी परिशद जी आसा सक्कड संध्यांनी प्रमाण वचन करूंक आसा. पयलें गुरका जावन आशिल्ल्यांनी आतां प्रमाण वचन करूंक आसा, की त्यामुळे ही नवी गोळी परिशद नेमक संदे विगारान नेमक केल्या संध्यांनी हजर जाय आनी पंचायत संदो आशिल्ल्यांनी तांणी ह्या प्रमाणा वचनां हजर जावचें सगळ्यांनी. 30 आनी 2 संदे आसात, सगळ्यांनी हजर जावचें आनी नवी गोळी परिशद 1 तारखेतान अस्तित्वांत येता. हें सगळें नव्या संदेन उडा सरचें, कोणाय एकल्यानी आपजण जावचें न्ही. आनी सगळें आमकां परत्यान एकल्याक करचें पडटा. तें करचे बदला सगळ्यांनी एकच फावटी हजर जावचें आनी हें प्रमाण वचन करचें. आर्थीक समितीच्या संध्यांनी हजर जावंक आसा आनी तांणी प्रमाण वचन करूंक आसा. आज हांगासर रियोला डिसोजा फेर्माय पयल्या वाड्या हाका पयलो कुंभार मेळ्ळा आनी ह्या पयल्या कुंभाराच्या कार्यक्रमाक हांगासर फादर बोनिफास पिंटो मुडबेळ्ळेथान हांगासर आयल्यात आनी त्याच प्रमाणे फादर फूल नेम फादर मायकल पेरेरा हांगासर आयल्यात, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मुखल्या विशां वावरांत आमी तांकां बरें मागता. आतां भुरग्याक पयल्या कुंभारच्या भुरग्याक कोंत आनी बेतण दिवचें आनी ताच्या उपरांत अखेरेचें गीत आमी गायन करचें. दया करून सगळीं उबें रावया. सुमेशना वियम स्वादर
सुमी तुमचे सव्या असो प्रार्थया सर पदधरा देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुझ्या पुताचे सोडवण्याचे मिस्तेर नियाळ करूंक हे कोंत आनी बेंतेन आयचे दिसा रियला घालता हे सगळे बवडतेचे जिवीत जियोंक आनी देवाच्या मोगान आनी पेल्याच्या मोगान जिवीत बांदून हाडूंक ताका हे कोंत आनी बेंतेनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी त्या प्रमाणे जियोंक तुजो आदार दी त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात आमेन. Bhagwan Kutma, Besawam Chirgal, Solucha Kami, Devache Kushekal, Shikaitu Amka, Bhagi Tuji Sal, Vaita Vignantle, Rakam Kansadangkal, Jesu tu am sorai, Moye tu am jimai, Zuze tu am kasai, Maktau tum jisasai, Jesu tu am sorai, Moye tu am jimai, Zuze tu am kasai, Maktau tum jisasai, Mogar puta sobe, Aukar mulia shirvati wanga, जेजूच्या पवित्र काळजा प्रकुलतांची कर मरीच्या दुलोबी काळजा जा तुमची बचावी भगवंत सांतंतोन बापा आम बसोद विनंती कर भगवंत गुस्ताची कुर्बान नेरम कामच्या दुआ आमच्या दुश्मनातल्या